We all three of them met the CEC and we advised him the situation. See, I told him that existing for highway ha, at for Padradevi to here the highway 4 lane, 6 lane, 4 lane चालू आहे. तेका पण झाड मारले ती अजून देखो पती रोयला नाही. व्हडली झाड मारले. आमगे सृष्टी एनवायरमेंट काबार केला. कितले डॅमेज केल्या इकोलॉजी, वॉटर टेबल दोंगर घातले आनी कितें केलां इतू वास्ट डॅमेज केल्या. रेक्टिफाय करपाक कांय केलें ना. सो तुमी आनी डबल ट्रॅकिंग करूंक सोदताय. डबल ट्रॅकिंग कोणाक आतां पड कोल आहा तो पड वयता तो ऑलमोस्ट 12,000 मिलियन मेट्रीक टन्स वयता आतां एक्झिस्टींग. तुमी डबल ट्रॅकिंग करून 24 करूंक सोदताय. प्लस एक्झिस्टींग रोड पड केले इथे इट ऑल बॉयल्स डावन इवन त्यो जेटीज केल्या त्यो रायट फ्रॉम रिवर नॅशनलायजेशन पयलीसान पासून आमी उलयताय ते इज ऑल फॉर कोल. नो वन कॅन डिनाय इट. पोर्ट ट्रस्टान जमीन पासून रिक्लेम केल्या कोला लागून. बर्थ नंबर 5 बर्थ नंबर 6 5A 6A सगळे बर्थ काडले आनी तुम्ही प्रायवेटायज केले. आतां तुमी पोर्ट ट्रस्ट प्रायवेटायज केलो. पोर्ट्स बील येता. पोर्ट्स बील पड येता तितू स्वीपिंग पावर्स फॉर द बोट फॉर द मार्मोगोवा पोर्ट ट्रस्ट. बट मार्मोगोवा पोर्ट ट्रस्ट अदानी दिला. टेकन गोइंग टू बी टेकन ओवर बाय अ प्रायवेट प्लेयर. What is the government trying to say? At the cost of environment, you want to destroy Goa? At the cost of people of Goa, you want to have development? म्हणजे तुम्ही मनशा मन डेव्हलपमेंट करू सोदताय. सो आम्ही एक्सप्लेन केलं का कोल येईल जाल्यार कितें जाता तें. डबल ट्रॅकिंग केल्यार कितें डॅमेज जाता ती आनी तेणें आमकां सांगिलां की डॅमेज जाता ती इज कन्फर्म म्हणजे डबल ट्रॅकिंगाक ते खूंय सांगू सोदताय की टनल मारताय म्हणून आनी टनल मारून डिस्टन्स शॉर्ट करूं सोदताय. टनल मारून डॅमेज जायना आनी कॉस्ट कितें टनल मारपाचो कोणागे पयशे ते आनी कोणाक प्रॉफीट फॉर होम पब्लीक इंट्रस्ट कितली आहा. वॉट इज द पब्लीक इंट्रस्ट एंड वॉट इज द प्रायवेट इंट्रस्ट. वॉट इज द नेशन्स इंट्रस्ट. वॉट इज द कंट्रीज इंट्रस्ट. एक्सप्लेन केलें तांकां. सो वी फील इट इज कन्फर्म. डिवायड करूंक सोदता ह्या लोकांक नॉर्थ गोवा सावथ गोवा रिलीजनाचेर हिंदू क्रिस्तांव कोण म्हणटा हें. अल्टिमेटली इट इज नेचर. जो एनवायरमेंट काबार करता तेका कन्फर्म फॅक्ट हें ताका दिसाव हाच. आनी हें दीस इज अ प्रोजेक्ट वीच वील डिस्ट्रॉय द नेचर वीच वील डिस्ट्रॉय द एनवायरमेंट वीच वील डिस्ट्रॉय आवर गोवा. टुरिजम बेल्ट म्हणटा काबार जातलो आनी आख्खो कोल बेल्ट जातलो. आतां वी हॅव टू सी वॉट वी कॅन डू. आतां CEC काम मेळ्ळें. CEC आमगे सगळें एक्सप्लेन केलां. वी आर गिवींग आवर रिटर्न ऑब्जेक्शन्स ऑल्सो. आय हॅव रिटन आमी चीफ प्रायम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एनवायरमेंट मिनिस्टर सेंट्रल एनवायरमेंट मिनिस्टर सगळ्यांक बरयलां. विल सी वॉट वी कॅन डू. आमगे फायट टू प्रोटेक्ट द इंट्रस्ट ऑफ आमगे गोंयकार आमगे घेवपाक.